हजार झालो याने बेसवा भानगोडी लाग म्हण किता वक्ता माइन बेसन दे मला पाय दिला पाय दिल्या माय दिला हस नका ते बेसन रेडू का हरले रेडू वर जाणे ते तू का रेडू म्हण आई मुळा तू राग येता तू कानो जाय जाणा सनवार मुळे राग येता टायगर मुळे हॅपी जाताय कुठे खबर ना टायगर वी सनवार रो म्हण आणि पॉइस राव चोपा तू रेडका भाषेने दिसवता होय या जगाला तू म्हणला रेडू कोण रेडू को निदा तू सार खबर करा असला तुझे नाव नको असला तुझे गाव नको असला तू सारखी माहिती नको असतो हा तुका काच चालते को रेडू का रेडू आता बोल सांगला तू काय एक तीन म्हणजे एकमेका बरोबर भो या गमून एकमेका कुडी ओळख सावती या गमून पण कास रात आपला नव्हतो कुडी हरकत येता न तुझे आता बोल आवय हा तू करे केस केसले मॉडेलाचे चढ पुता मार्केट आहे काय रे बस तू ना असबाबला केसले आवय केसले फिस्कटाचे केसले हेअर स्टाईलचे आणि याचे मॉडेल लागसोय ना हा बरो सामने पुतो मेते सला मग आपले ते नंतर का पोसे मी का पूर्ण अशोक कुमार देवाला तेच उघडा सेत तो बो मागचोय ना समोर कासा झाला जाय पण तू ओळशी जे स्वतःच येता बाबा हुरसा को हुलाने आती किताने आणि तू चोय तू कासा जाण अतो ससरा चित्तो असतो ना इफेर ना हल्ल्या बाशी 30 काटा हात केस केसू पॅटर्न चेळू वाहिले मार्केटाक कोण आयब्रो हालवली कोण आयब्रो नालवली कोण एकू काना तू गायलली कोण आको कान तुपलोली एक वेळ बंपराची एक बंपर पोहाई तुझे की तोंड चै गो सारे मुस्तो नाको मिस्कुटा इद्र दिसत इथे गावा लमाणी मोनाई शिशुजा जगू ती दिगो तुझ्यावर वर दिसताय ती उदो नाव ना म्हणून त्या गाडी स्पर सरफा उगो नाव बडे अरे तब जोईला रे मग ओकार येते मरे ओकार यो तुका पण अजून उकलो ना तू ओकार येते बाबा ओ आज कशो पतून गिट्टे बड्या पैत्रीची ते काळे पीत देखो नो बुरशी बाय ते उगो पण मग उकू जाय बालद्या आणि बाकी किडो तुझे सो बुरशी बाय नु सुदू गेले आकी इंडिया मेळपाना पाकिस्ताना जायत भेटले बरो कसले सो महिने जात पडे सो महिने ए सो महिन्यामध्ये आमचे के बाय मुके का येता मी वैला रे किती दाखवला रे ते माका आ बाय 4 रोटी मध्ये घरा बस होय तू 4 रोटी मध्ये घरा बसून हा आणि तुझं माय आणि पाय 4 रोटी मध्ये झेली बसून हाय पाळ पड किरमी जरा के फॅमिली मुजी गोड्या पडी रेस्पेक्ट दिसते कोई चाले मामा डाडा हुई आहे का अवे मामा डाडा इज सिंगापूर मोला गले डाडा इज मेकिंग कंप्यूटर्स मोला गले पाय झेली बसून सुके पिठा चपाट काढीता आणि माय भावलो लिब्या बिस्कुट कोता आणि एक एक भोळी हा एक मशीन एक ती हुई झेली हा आपकी फॅमिली किरमी जरा गेली तुझ्या घरी किमी तो तू सपने जा पत्ता मंगे त्या बाबा तू म्हणजे माय पेगा के मोने काच को ना पहिले सांगत ना तू कसले राईट नमगे फॅमिली किती म्हणपा तेम केलं बाप तू जेली बसून देता हिसाब तू मको रे तू माग सांग रे आ तुझे बाय होती मा केता होई होईला रे किती दाखवला रे तू मागा आ फक्त कुछ पाठी मागा उघडा सा तू मागा वर्ल्ड टुरा होणाळो ते वर्ल्ड टुरा ते बाकी मागा आणि किती दाखवला रे सांग रे तो पर किती आले होणार रे आ गो शिकप ना लो घाडवा वर्ल्ड मला किती पण नको संसार आणि टूर मला किती तुला बाबा असं म्हणजे आता संसार तू भोवणा नाळ मग आहे आता संसार तुझी ओढिया घायला मग आहे लोकांचे बायला नाचून कोण घे चैलो ना मी थोडे अजब झाले रे अजब झाले आणि होय रे ती मला वळला बाई हे बायले थोडा कोणाले सुणी मुतीतानो सुणियाने आडाबानो मुतीत्रानो सांगबाजे वळला बायलाने होईल का वळला बायलाने होईल काय ते किती आपण दाखवला रे ती मागा मिस म्हणजे माहिती आहे पण का एक दुसरं थिएटर हॉल पण दाखवला रे ती मागा थिएटर हॉल रे ते पण दाखवला आगो ओस्ताको teatra को होला teatro जागो किती रे teatro जवळ होत आहे एकमेका कांचुना बोचकुना हो
मोटरचा जवाना बॉर्डरचे माले पुरारी आमगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर बारी करने ओय. मैं टेररिस्ट से तो बारी करने आलो रे पारेकर गोई कोणागे पूछे येलो होय तो इंडिया पूछा मत किना पाकिस्तान पूछा कोण गेले पुरारी आमगे इंडियन जवानान पाकिस्तानला बरी पुशी कोई होई ना पहिले पाकिस्तानाने आमगेले ओटर माले आणि मागी आम तेंगेले धोपरात माले पुण मारूक आणि बॉर्डरचेर मारूक आमगेले इनोसेंट जवान आणि आमगे गोयची सरकार पारेकरा गोड्या हुलगाड पारेकर बोता आणि इनोसेंट जवान तिका बॉर्डरचेर पाकिस्तानात तिंगले मोन धुमोर जाता आवरे तू जा मरे जाय तू वेट तू सारखा पेक करू मैं बॉर्डरचे तू किती असणार रे झगडा वयतो म्हणजे मोना वचपाचे म्हणजे काळजा सिजोता वचपाचे आणि या वयत मुत पडतुक सांगता त्या दिसातून दुःखान रटवले दुःखानी वालोर वागा तुका वालोर दिता वागा हरेच वागा तुका वालोर वागा तुका विष्णू वाघ बोल ना मरे अरे विष्णू वाघ ने रे अहोस वाघ राना तू वागा वालो दिता जितेलो? अरे आमगे गव्हर्नमेंट का 5 वर्सां भितर करून जावं ना वय. ते वागान 2 दिसां भितर कोण दाखवले 2 दिसां वाघानी कित कोणता मला अरे कित करते आमगे मरे घर फाडला तो एक बांध आहा तो बांध आहा तो. त्या बांधार वय. अरे ते बांधाचे नी 300 गाडयांगे झोपडे बांधून जाय ते गेले ते झोपडीची आहे आव चैता झोपडीला लागून आले ते वय. हाव मोठा ते झोपडे बांधून दिले वय. मते टॉयलेट बांधून दिले मरे पासेली सारखी टॉयलेट पण तो मरे मनशा गरजेचो हा. पण ती घाणी गुठान मरे ससू जायना रे केसो ही जेता गाडी पण खुशी होता अशी होता किती जेवण चलता अरे ते बांधाची हॉस्पिटल की झाला? केसली गण ओडशी गाणी कुंटान रे कित केले डाकले टाइम बॉम्ब गान दोरे गाडी आणि डाकले काय बाबा रे पहिला सुत बिया तू कित कोगळे अरे आता शेत पिको काम चोपा गेलो रे ओय. म्हणजे शेतात दिले ओय. अरे माग जोईला कोई पोइस रावचे माग कोणी हुल नाही सर रे आ पोत गेल दाव हात घालून गेल्याचा टाइम बॉम्ब रे बाबा आणि ते बांधाचे तू केमने आवसो नाही ओय. मग आवसो नाही ना वेस के पाएगा वेस पाएगा आणि स्लिप जान पळ म्हणतो ना काय ढाका आखो मेकअप तोंडा आय लाईक दी गॉन लिपस्टिक नाही तू झाला आणि आता जितेलो. ते वाघ गेला आणि ती आता बांधाची भोवता आता त्या वाघा भिवून ती गळच नाही हुई बांधाची कित्याकू टाइम बॉम्ब घालून ते वागा किता बिताई तीन टाइम बॉम्ब घालून बसला असतो वाघ गेला त्यांचे टाइम बॉम्ब हायले किती झाले ते विकेंड सांग मला लेट झाला 8 दिवसांनी पहिले हांवें तुका हॅपी झाली नाही आता बघतो होय आता तुझ्या नाचो ना राव केरळ नाचलं तू गोंया असले मागीर एकूच म्हाका कितें मेळ्ळें घेवंक ना फोन करून सुद्धा तुका कित्याक फोन करूंक ना असा तुझ्या लागीं मोबाईल ना मोबायल ना ना रे पळय म्हाका पळय हांव एक चेडू जावन दोन मोबाईल घेवन वता दोन आनी तुझ्या लागीं म्हज्या लागीं हो बायबल आसा या तुज्या मोबायलार तुज्या लागीं फ्रेंडाचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा जायत पूण ह्या बायबलार म्हज्या लागीं देवाचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा आगंदाच्या वेळार तोच पावता या मोबाईलात व्हॉट्सॲप गुगल इंटरनेट रेडिओ कॅमेरा आणि फेसबुक आसा फेसबुक हो तुजो फेसबुक जायत पूण हो जावन आसा म्हजो फेसबुक हाचेर म्हाका चड विश्वास आसा या मोबाईलाक एकूच बोट लायल्यार आख्खो संवसार दिसती पडटा तुका आख्खो संवसार आनी एकूच फावटी तुवें बायबल वाचलो जाल्यार तुका सूर दिसती पडटा संवसारांतूच राव हो मोबाईल घेऊन सोदून काढून जाता तुझो खंयचो फ्रेंड खंय रावता तो आणि खंयचो रस्तो खंय वता तो हो मोबाईल तुका दाखयता मोबाईल आनी स्वर्गार वचपाचो रस्तो खंयचो तो बायबल तुका दाखयता केन्ना वाचला तुवें म्हाका गरज तेन्नाच वाचता तो नातून ना गरज तेन्ना बायबल वाचूंक बायबल म्हणजे तूं कितें सोचता एक मोटराचेर स्टेपीन टायर पंक्चर जालो आनी स्टेपी लायता पळय तशें बायबल म्हणजे न्हू एक स्टेपीन पूण तें जावन आसा एक इस्टरींग बावर्थान वाचता ताका स्वर्गार वचपाचो रस्तो दाखयता जाल्यार म्हाका एक सांग आयज पासून कोण तरी स्वर्गार पावला तो बायबल वाचून बावर्थान वाचूंक ना तें पावूंक ना कोणूच म्हाका दिसता म्हजो वेळ पिळ्यार कुठेच लागीं ना गेलं गर्लफ्रेंड तूं म्हजें जाल्यार ह्या तुज्या गर्लफ्रेंडाक आयज मोगान एक एसी हॉटेलांत जेवणाक पळोवन दी प्लीज एसी हॉटेलान इतले पयशे ना म्हजे लागीं राव हे पळय 30 रुपया आसात केलो हो पळय आमलेटीचो गाडो आसा म्हज्यान तुका एक आमलेट पावून दिवंक जाता शी ऑमलेट पाव तुका कितें दिसलें सारकें लोकल म्हणून तुजे भाशेन तुका क्वालिटी ना जाय पूण फर्स्ट क्लास फॅमिलींतले चेडूं म्हणून
कोताले न्ही केरा तुका दिसना कोणी तुका न्हय पूण म्हाका आसतलो तूं मसमोकी म्हणून सांगले अरे वो तुझे आसत कितें या तुजी मेंढक पळय आनी हे तुजे टी शर्ट बुराक आसा का बुराक कितली वर्सां जाली हे टी शर्ट आनी पॅन्ट घालूंक लागल्या अरे तुझीच कोण सारखी न्हेसूंक जायनासलें तूं म्हजी कोण आनी कसो न्हेसयतलो हांव तुजी गर्लफ्रेंड म्हणल्यार केन्नाय तरी व्हॅलेंटायन डेयाक तुवें म्हाका गिफ्ट तरी दिला आयज पासून आपूण केल्यार तूच म्हाका सांगतले न्हय म्हणजे तुका कांयच नाका फुकट काडीच जाय म्हणून चुकली तशें म्हणून आनी त्याच पासत आतां हांवें चिंतला तुजो सांगात सोडून दिवं कारण तू सिलीस कोत्तलो केन्ना आमी घर संवसार कोत्तेलीन केन्ना आनी काजार जातेलीन केन्ना देव बरें करूं केरन तुका एक सांग हांव तुका बेगीन सांग व्हडलीशी दूख जावं ना म्हणजे काळजाक तूं म्हाका सोडटाय म्हणून कित्याक कित्याक म्हाका दुबावच आसलो एक ना एक दीस तूं म्हाका सोडटलेंच म्हणून आनी देखूनच दुबाव मनशाक चड गरजेचो ना तर तुका हार्ट अटॅक जावन तूं मरूंक शकता केरल तुवें संवसारान जियेतना एक पेन्सील जावन तुजी आनी दुसऱ्याची कुशलकायेची खबर बरोवंक जायना जाल्यार एक राबर तरी जावन जिये आनी दुसऱ्याचें दूख पुसून काडूंक शिक तोकले फिलॉसॉफी जाय केस ताच्यात पूण बोल सांग पांच रुपये ना ताच्यात व्हडली फिलॉसॉफी सांग हे न्यूटन कम ऑन यार आयज पोलीस डेट आमची आनी तुका मेळ दिता चला ना तुजी वॉच चलता काडून बाय कित्याक कित्याक जे म्हणजे बेल सजमोना ताका कसलो चोक ना आपल्या हाताक वॉच घालून हो तसं तर फाल्यां एक काम कर फाल्यां हांव बेगीन येता तूं लेट येयल्यार जालें केरन केरन तूं कोण तुजे लागीं आतांच उलयता तो होय सत्याच सांगतो हांव न्यूटन कोण तो एक गरीब भुरगो तो सायते शिकला बाबडो पूण सिर्विस ना जावन तो बेकार भोंवता केरन तुका कशें जमलें तो मनीस जायते शिकला आनी सर्विसता जावन बेकार आसा ताणेच म्हाका सांगलें न्यूटन आनी म्हजे लागीं विचारतलो तो आपले खंय तरी सिर्विस मेळोंक काय म्हणून भोंवतो बाबड्याचे चुचुरें दिसलें म्हाका ताचेर आनी तूं जाणा न्यूटन कितें ताका सिर्विस ना तो गरीब म्हणून ताची गर्लफ्रेंडान पळय तिका आयजूच सोडला होय? आतां एक स्टायल जावन गेले चेडे चेडवाची कोण केन्ना कोणाच्या मोगान पडटा आनी कोण केन्ना कोणाक सोडटा हाचो सुवारूच मेळना पूण केरन तुजो बा कोणी बॉयफ्रेंड आसता जाल्यार तूं म्हाका पयलेंच सांग मोसो बॉयफ्रेंड होय ना रे बाबा ना ए न्यूटन तू जाल्यार पयलो चेडो म्हज्या जिवितांत होय जाका लागून म्हज्या काळजान लुकार दिला खरेंच होय तू जाणा न्यूटन कितें देवानी आमच्या हाताच्या बोटामध्ये काढ हो घ्या कित्याक दिला तू कित्याक कित्याक तुका जाय आनी तुका मानता त्या चेडवाच्या हाताक असो गोट धरून ती दोगांय एक सांग आयज हांवें तुज्या हाताक गोट धरला केन्नाच सोडची ना तुजो सांगात प्रॉमिस आय प्रॉमिस यू ए म्हाका एक सांग कितें तुजे गर्लफ्रेंड असले जरी तू तुवें म्हाका सोद सांगत जाल्यार हांव तुका कित्याक फोट मार तूं जाणें केलें तूं जावन आसा पयलेंच चेडूंक हॅलो हॅलो न्यूटन हांव अलोमा उलयतां तूं खंय आसा हॅलो हॅलो न्यूटन हांव तुका मेळोंक सोदतां सांग न्हय तूं खंय आसा हॅलो न्यूटन हांव अलोमा उलयतां हॅलो हॅलो न्यूटन आयकूंक येना हॅलो हॅलो. न्यूटन हॅलो हांव अलोमा कांयच समजूंक येना कोणाचो फोन न्यूटन कोण तरी चेडो हिंदी उलयतालो कांयच आयकूंक येना ताचें म्हाका दिसता ताका रेंज मेळना म्हणून सांग ओके ओके सोटाची खबर पूण सांगूंक ना तुवें म्हाका तुजी गर्लफ्रेंड असले हो ना ते जालें केलें जायती चेडवां म्हाका ट्राय करताली पूण म्हाका म्हजो चॉयस एक मिनिट हॅलो हे न्यूटन तूं खंय आसा हांव तुका मेळोंक सोदतां हॅलो हॅलो न्यूटन हांव अलोमा उलयतां हॅलो हॅलो न्यूटन सांग न्हय हॅलो हॅलो न्यूटन आयकूंक येना हॅलो. न्यूटन म्हाका दिसता कोणाचें तरी क्रॉस कनेक्शन लागता म्हणून म्हाका ओके न्यूटन नो प्रॉब्लेम जडे जायती चेडवां म्हाका ट्राय करताली पूण म्हाका म्हजो चॉयसूच मेळना केन्नाच पूण तुका पळयतोस आनी हे तुजें रूप पळयतोस हांव सारकोच पिसो कसो जाला तुजें रियली न्यूटन खरेंच
कोणाचो स्वभाव बाईत पदर उडून कोणाचो जितीन काय काढून जावो घालून दोरशी माव दास्ती विणे बायतुरा पयस कर बोलांतलो दुवा गोंयार मोगांतल्या कोंदीव जीव विश्वास कोत्ता तसलो हांव नगरांत देखीव सदांच म्हणटलो I love you सदांच म्हणटली I love you सदांच म्हणटली I love you मागीरचे Bye bye Dennis, bye bye तू हांगा पावले पावक ना हा देवान पायला म्हाका हांगा ते गेले ते जाऊन असं विचारून ना तुझे लागे हांवें ते कोण ते विचारूंक ना ते करून सांगता तुका ते गेले ते जाऊन असं म्हणजे न्यू केरळाचे नाव ते न्यूटन आणि हांव तुझे तू वय हांव तो माझे एक्स गर्लफ्रेंड नाव किती तुझे नाव होय नाव कसं विसरलं तुझे नाव गोरी आलोमा तेन्ना तुमच्या उलयता So that's with them. Life is short, baby. You must enjoy it today. Tomorrow it may be too late for you to enjoy. न्यूटन हांव गोरी म्हणून Albo kuribacy kutta, ani gresta coiku. Por casa fuo da gresta na ginuzza tolo. Yes. कासा जावचो ना जाल्यार म्हजो मोग तुवें कित्याक केलो न्हू Bok kutta tacis lei casa zauzai. O kai do kuribacy. Gresta co doi. Gresta ni mogę kecu korun. Casa आपल्या साहित्याच्या लायकी संस्कार. आणि सांगतो ग्रेस्त नाही पण गरिबांची दुखसाय ग्रेस्ताच्या बोगार पडच्या कारण आपल्या हातून पडून पाये गरिबांनी सोडून जाय ग्रेस्ताने आपले पाये ताका जाय तसे सोडून जातात कित्याक स्वप्न फकत गरीब समजतात ग्रेस सापाची ग्रेस न्हय खरबाय ना न्यूटन म्हणटात माय पाय बरी जाल्यार तांची भुरगीं बरी जातात म्हणून एखादल्याची आतली मुंडी फुडें आय एक दीस एक ल्हान भुरगो इस्कॉलांत सदांच दुसऱ्या भुरग्याचे पेन्सिल जोडटा म्हणून ताच्या टिचरीन ताचे पाय दाखोवन हाडले आनी ताका सांगलें की ताचो पूत इस्कॉलांत सदांच दुसऱ्या भुरग्याच्यो पेन्सिल जोडटा म्हणून आनी तेन्ना ताचे पाय टिचरीक कितें सांगलें तें जाणात कितें सांग हांवूच न्हू म्हज्या पुताक दुसऱ्या भुरग्याच्यो पेन्सिल जोडपाची कसली गरज न्हू कारण हांव म्हज्या ऑफिसांतल्यान येतना सदांच म्हज्या ऑफिसांतली एक पेन्सिल ताका चोरून हाडटाच म्हणून कितें म्हणूंक सोदता मी तशें बात आनी पाय तसो अरे तू आयकोनी म्हाका मोग करून सोडला